तुका जेजू, महिमा तुझो, क्लाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, रदान तुका जेजू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां लाभला मार्कस वांजेल 7 अध्याय 1 ते 13 वाक्य. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 1 to 13. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयलें. फारिसेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेटे सालांत वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळतात तसले हेर साबार रिवाज्यो आसात. कपां, मडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फरिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, खापाट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद कर म्हणलें. ही परजा आपल्या वंठांनी मात्र म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थतांनी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपदेश तुमी सोडून सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजी तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणलो, वय तुमच्यो रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपदेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया, मैजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरपता ताका मरण शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात, कोणीय मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें असलें तें कर्बान जालां, म्हळ्यार देवाक कानीक म्हणून भेटोवन दिला, तर तसल्यांक उपरांत तांच्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळन आयिल्ले रिवाजा वरवीं देवाचें उतार तुमी निर्फळ करतात, असलें हेरी जायतें तुमी करनासात. आयज दिसा देवाचें उतर आमकां सांगलां. थोडे आतांय आमी संवसारांत थोड्यो पुर्वजांच्यो रिती रिवाजी आमी आचरण करता. आमचें कल्चर म्हणटा खंडीत जावन बारे बरें गरजेच आमचें कल्चर आमी सोडून वचो. मालगाडेतावन आयिल्लें कितें तें आमी सोडून वचो. पूण ताचें की वर्तें एक आसा, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें. देवाचे उतार काणयोवन त्या उतरा आमी नियाळ करून त्या उतरा प्रमाणे जियोवचें आनी एक खूस जावन आसा. जर तुजे कल्चर मात्र तूं उपयोग करताय, जर देवाच्या उतार तुवें देगेन दवरताय जाल्यार, देवाच्या उतरा विशयी कांय तूं नियाळ करिनाय जाल्यार, तुज्या मागण्याचें जिवीत सारक्या रितीन ना जाल्यार, तर त्यो रिती रिवाज्यो पाळच्यो व्यर्थ. फारिसेव आनी शास्त्री तेत करताले, देखून जेजू तांकां खंडन करता. भायल्यान तुमची सबाय बरी आसा पूण भितरल्यान कुसडाय. जेजून एकाडेन सांगलें उतरां आसा, तुमी सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी म्हणून. भायल्यान सोबीत दिसतात फोंड, पूण भितरल्यान कुसडाय बरोवन गेल्या म्हणून. आज जेजून सांगच्यो ह्यो सर संगती आमी पळयल्यार खंडीत जावन मनशाचें जिवीत चड जावन अशेंत दिसता. भायल्यान मनशाचें जिवीत सोबीत दिसता जावंक पुरो, बरें दिसता जावंक पुरो, पूण कितलो की लोक आज कश्टांत आसा, निराशपणांत आसा, सलवणेंत आसा, पिडाशिडेन कश्ट जाता. तांकां आदार दितले, तांकां बुजवण दितले, तांकां धैर्य दितले. आज मनीस उणें जाल्या त्या संवसारांत. भायर संभ्रम मात्र भायल्यान सगळे संभ्रम आचरण करता, पुरा करता, कल्चर म्हणून आमी सगळे हे यूज करता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कितें करी जें आसलें तें करिनासतना रावल्ल्या वेळार आमी सगळे आमच्या जिवितांत निर्फळ जावन वेता. खंयच्याय बरे संगती आमी देवाक मानवत तसल्यो ते देगेन दवरता जाल्यार आनी आमचे कल्चर, आमचे रिती रिवाज मात्र आमी पाळता जाल्यार ते सगळें जिवीत व्यर्थ म्हणून सांगता आज जेजू. फारिसेवांक शास्त्रींक देखून तो खंडन करता. तांच्या जिविताची बदलावण जायचें म्हणून, परिवर्तन जायचें म्हणून जेजूच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत हे फारिसेव शास्त्री बदलावण जावना. कोणी सांगल्यार कितें सांगल्यार थोड्यांचें जिवीत परिवर्तन जायना. लास्ट घडये सरी जाल्यार त्या कठोरपणांत धरून गायन रावून बक्षान दिनासतना, एक फावट एक सक्रामेंट जोडिनासतना, कुमसार नासतना, बक्षी नासतना रावून आपलें जिवीत जाल्यार एक आभार करतात. पूण जिवितांत एक परिवर्तनाची गरज आसा म्हणली ते विसरून तुवें लोक आज आमच्या शेजारा ह्या संवसारांत, आमच्या समाजेंत, आमच्या फिरगेजेंत आमी पळयता. देखून आमी एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. खंडीत जावन हे मागणें आमचें जायचें.
एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकात आमकां सांगलें आसा, एक नवें काळीज हांव तुमकां रचून दितां, मांसा रक्ताचें काळीज हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमच्या पात्राचें काळीज हांव काडून उडयतलो म्हणटा जेजू. देखून आज आमी समजून काडून की आमच्या जिवितांत परिवर्तनाची हर एकल्याक गरज आसा. कितलें तुवें परिवर्तन जावन जिणी बदलतलें म्हळ्यार खंय तरी खंय थोडे अवगुण आमच्या जिवितांत दिसून येतात. ते आमकां दिसून येता जावंक पुरो, दिसून येना जावंक पुरो, पूण दुसऱ्यांक दिसून येतात. देखून आमी मागण्याची मनशां जावं दी, ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करचें जावं दी, देवाच्या उतर वाचचें जावं दी, कोणीय जावं दी, जर आमच्या जिवितांत हर एक संगती आमी जिवितांत बदलावण करची गरज आसा. हर एक संगतीची बदलावण गरज आसा. देखून मगाच्या भाव आनी भयणी, आज आमच्या सर्व जिवितांत कितें बरेंपण आसा तें आनीक उखल धरया, कितें वायट आसा तें सांडया, थंय नव्या रितीन नव्या जिविताच्या वाटेन बदलून काडून घेवया आमचें जिवीत. सर आमच्या गरजांक कोण राखून आसता दिसा, कोण म्हाका एक कुमक करूंक येत की म्हणून, कोण म्हाका एक बुजवण दिवंक येती, कोण म्हजे खातीर मागोवंक येत की म्हणून राखून रावतलो लोक कितलो आसा. त्या जाल्यार मनशांक आमी स्पंदन करया. आमच्या जिविताचो थोडो वेळ तसल्यांक आमी दिवया. आमचें कितें आसा शास्त्रीय बरी, फरिसेवा बरी आमी जावचें नाका. आमची नियमां भायल्या तावन मात्र लोकांक दिसचे बरी आमी करचें नाका. भितरल्यान एक बरेंपण हर एका मनशा थंय आसा, एक बरें काळीज भितर आसा. कितलोय तो कठोर जावं दी, कितलोय भिरंकूळ पातकी जावं दी, पूण ताचे भितर बरें गूण आसात गॅरंटी, ते आमी सोदून काडया. आनी तसल्या मनशा खातीर आज आमी मागया आनी देवाची काकुळटांनी कृपा तांच्या जिवितांत मेळचे खातीर आमी सुमेस्तां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमती जय सांगता, श्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगतशें जेजो. भगवंती मर्यादा चमय माप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदीं सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.